सगळी आम्ही एकटाय जाऊया सगळी आम्ही लागीं सरूया बऱ्या देवाक वखाणुया आनंदाचो ताका जोया दारोळांतून कोडब धरुया जिवितांतून जोर दोनया आमकां भुरग्यांक तूं वाटाकून तुज्या राज्यान व्हरून बाबूल दारोळांतून कोडब धरुया जिवितांतून जोर दोनया आमकां भुरग्यांक तूं वाटाकून तुज्या राज्यान व्हरून बाबूल भाव भयणीनो देव बरो दीस तुमकां दिवं दिनवासी देवाक देवान आमकां आनी एक दीस आयज दिला बरे भशेन हो दीस सारूंक त्याच देवा लागीं आदार मागुया आयचे मिसाचें तें जावन आसा जो की आफोंस ताज्या आत्म्यांक एमी भेटयता तशेंच मागूंक लायला बर्थडे मनयता जॉल मेळटा आनीक कोण बर्थडे मनयता मे बी काजारो दीस मनयता मागुया तांचे पसत खरेंचपणी दुयेंती पसत मागुया एकामेका पसत मागून एमिसान बरे भशेन वांटो घेवचो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं इगोजमात कोत्ता परब आयज बागेवन आंतोन मोटवाशांचो वडील एबर्ट म्हणटा ताका आमी आपल्या उतरांनी कन्यांनी जिविता वरवीं जायत्यांक बरी देख ताणें दिली ताजी देख घेवन जायते मोटवाशी जावंक पावले तर आयज ताचे मजतीन आमी मागुया आमी बरे देखीचे क्रिस्तांव जावंक घरांनी शेजारी समाऱ्याक खंयचे सुवातेर आमी आसांव काम करता बरी देख आमी दिवंक शाणेपण आमकां दे म्हण ताजे मजतीन ह्या मिसान मागुया मागणी आमच्या देवाक मानूंक पातकी म्हणून उडकुया सगळे गुन्यांचे बॉक्सांनी देवा लागीं एकामेका लागीं मागुया दूख धरून म्हणुया हांव पातकी सर्वविदा देवा आनी तुमकां सांगता मनांची तोंतनान उपचार वायटा दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवडो अपराध हे बसोल बगेन सुरांक वार मरे सगळे देवतां भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमचे सरस्वरा देवा लागीं प्रार्थना मागता सोरपोद विधात दिव आमची काकूत करूं आनी आमची सगळीं पातकां भोगसून सगल्यांक ससणीच्या जिविताक पावूं आमेन सोम्या ओगोनेत मोगाच्या बाबा तुज्या लागीं गोठ सुमोवनान एकवटचे खातीर मोतादिपती बागयोन आंतोनीक ओरोणाच्या एकांत जिविताक तुवें आपयलोय ताणें दिल्ली मागण्यांची आनी त्यागाची देख घेवंक आमकां कृपा दी आमकांच पाठ करून सदां आनी सर्वस्व परस चड तुजो मोग करूंक ताचे विनवणेन आमकां फावो कर हें आमी मागता आमच्या आसुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससनां आमेन बसून देवाचें उतर आयकुया
हेब्रवांक बयलेले किटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, देवाच्या नांवान भक्तांक तुमी आदार दिला आनी आजून दितात. तर ह्या कोरण्या वरवीं तुमी मोग दाखयला तो विसरूंक देव अनितिवोन न्हय. पूण आमची व्हड आशा हीच, तुमचो बरवासो शेवटा पर्यंत थीर सांबाळूंक, तुमचे मदल्या जण एकल्यान तीच मेहनत घेवची. तुमी आलशी जाल्ले आमकां नाका, पूण आपल्या भावार्थान आनी थिरायेन देवाच्या बासवणेचे दायजी जातात ताची देख तुमी घेतलेली आमकां जाय. देवान अब्राहमाक बासवणी केल्ली तेन्ना एक सोपूत घेतलोलो आनी आपणावून व्हड कोण ना देखून आपणाच्याच नांवान ताणें हो सोपूत घेतलोलो. ताणें अशें म्हणलोलें, खरेंच हांव तुका आशिर्वादान भरतलो आनी तुजी संसोत हिसपा भायर वाडयतलो. आनी अब्राहम थीर रावल्लो देखून देवान बासयलेलें तें ताका मेळ्ळें. मनीस सोपूत घेता तेन्ना आपणावून कोण व्हड आसा त्याच्या नांवान सोपूत घेतात आनी ह्या सोपुताचे खात्रे वरी सगली भासाभास सोंपता. तेच परी आपले येवजणे विशीं आपली खुशी केन्नाच आपूण बदलचो ना म्हूण बासवणेच्या दायजांक उक्तेपणी दाखोवंक सोदतालो देखून देवान ती बासवणी सोपूत घेवन थीर केली. म्हणटच आतां बदलूंक जातात तसल्यो देवान केल्ल्यो 2 वस्तू आसात. ताचे विशीं देवान आमकां फटोवंक जायना. देखून आमचे मुखार दवरलेल्या बासवणेचेर आमचें मन घोट लावून दवरून आमकां आसरो मेळ्ळोल्यांक व्हड धीर मेळटा. हो बरवासो आमच्या जिविताचो घोट आनी थीर नांगोर. जय जेजू. मेल्किसेदेका परी सासनाक महायाज्ञीक पड्ड्यांतल्यान आमच्या पासत भितर रिगलोलो आसा थंय पर्यंत त्या पवित्र स्थानांत तो पावता. देवाचे उतोरे, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनान दवरता. सगळीं म्हणया, सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनान दवरता. बरे मनीस एकठांय जातात आनी लोकांची जमात बोदता तेन्ना सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक दिनवासता. सर्वेस्पराची कर्तृत्वां उचली व्हरती ताचेर सोंसतात ती न्यालची. जबाब, सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनान दवरता. आपल्या विस्मिताचो तो आमकां उगडास दवरता. सर्वेस्पोर माये मोगाचो आनी काकुतीन भरलेलो. आपली भक्ती करतल्यांक तो जेवूंक खावंक दिता. आपलो करार सदांच मनान दवरता. जबाब, सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनान दवरता. आपले पोरजेक तो सुटका दिता. आपलो करार सासनांक स्थापून दिता. पवित्र अर्चीत ताचें नांव. सर्वेस्पराची भक्ती जाणवायेची सुरवात. देवाची भक्ती करून जी येतात ती सगळी शाणी. ताची वाखाणणी थोकता निते खाली. जबाब, सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनान दवरता. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. व्हरतो बाप जेजूचो, मोहिमेवोन देव आमचो, तुमची मोत उजवाडूंक तुमच्या आपोवण्याचो कितलो उंच बरवासो उगडापो तुमकां जावं. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
महिमा तुका सोम्या. एक दीस अशें घडलें. जेजू एका शेनवारा दिसा एका शेतांतल्यान वेतालो आनी ताचे शीस फुडें चलत आसतना कोणशो तोडूंक लागले. तेन्ना फारिजेवांनी ताका म्हणलें, पळय, शेनवाराचें करूंक नजो तें काम शीस तुजें कित्याक करतात? ताणें जाप दिवन सांगलें, गरज पडली आपणाक आनी आपणा बराबर आसल्ल्यांक भूक लागली पळय तेन्ना दाविदान कितें केलें तें केन्नाच तुमी वाचूंक नावी. कसो तो अभियातार परम याज्ञीक आसतना देवाच्या घरांत भितर सरलो. याज्ञिका भायर हेरांनी खावंक नजो आसलोले देवाक भेटयले ते उणें तांणी केले आनी आपणा बराबर आसल्ल्यांकूय ते दिले. ही सगली खबर तुमी वाचूंक ना. ताणें म्हणलें, म्हणटोच शेनवारा खातीर करूंक मनशाक शेनवारा खातीर करूंक ना, पूण शेनवार मनशा पासत केला. म्हणटोच मनशाचो पूत शेनवाराचोय धनी. क्रिस्ताचें शिवोड तोमारी. वखाणी तुका क्रिस्ता. बसा. भाव भयणीनो, एका काळार जुदेयामध्ये दोग राबाय तांचे गुरू, एकलो शामेय दुसरो हिल्लेल. शामेय म्हणटा तो मातशें स्ट्रिक्ट रिगरस, हिल्लेल उक्त्या मनाचो. हे दोगूय बराबर जियेत आसतना एक जुदेव न्हयतो, ताका प्रोजलायट म्हणटा, जुदेव न्हयतो मनीस. ताणें चिंतलें आपूण जुदेव जातलो, पूण जुदेवाच्या धर्मांत कितले कायदे, हें करूं नजो तें करूं नजो, जायते कायदे. म्हणटच हाची समजणी घेवंक तो शामेय त्या राबायशी गेलो. ताणें शामेयक सांगलें, हांव एक प्रोजलायट, जुदेव न्हू, पूण जुदेव जावंक सोदतां. एका पांयान उबो रावतां. सगळे तुमचे कायदे तूं म्हाका सांग, एका पांयान उबो रावसर. आनी तूं तर हांव उबो रावसर तूं तर सगळे कायदे सांगता, हांव जुदेव जाता, नाल्यार हांव. शामेय जो स्ट्रिक्ट आसलो धाणयता ताका, वाच मार, तूं जुदेव जावंक उपकारचो ना म्हणून. तो काडटा हिलेल, त्या इशीं वता आनी होच प्रश्न ताका हिलेलाक सांगता, हांव एका पांयान उबो रावसर तूं म्हाका सगळे तुमचे कायदे सांग, हांव जुदेव जाता. आनी हिलेल ताका सांगता, दुसऱ्यांनी तुका केलेलें नाका, तशें दुसऱ्यांक तूं करी नाका. जालें, चल वच. इतलेंच? हय, इतलेंच. हॅपी जाता आनी हो मनीस जुदेव जाता. इश्टानो, जुदेवांचो धर्म कायदे 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 कायद्यांनी बुडलोलो. भोव करून शेनवारा दिसा कितें करूंक जाता जबड ना, कितें करूंक जायना चड कायदे. 614 सुमार कायदे शेनवाराक कितें करूंक जायना. आनी थोडे फारिजेव फकत पळोवंक भोंवताले, लोक शेनवाराक कितें करता कितें करिना पळयतो. आजून पासून तसले मनीस इस्रायलाक आहा. शेनवार फकत कायद्यांचेर धरलेलो आसा पळयतो. इश्टानो, जेजूच्या तेंपार आयज खबर हांवें आयकल्या. ताचे शीस शेतांतल्यान पास जाताले, फुडें चलताले. उडयक दनपारचो वेळ भुकेलेले जायत. फुडें चलता आसतना शेतांतल्यो कणश्यो जे पिकलेल्यो ते काडटा, हातीर घालता, हे मूठ दितात आनी खाता. थोडे फारिजेव तांकां दिश्टी पडटा ते, तांकां अशें करप म्हणजे काम करप. जेजू लागीं ते विचार करतात, शेनवाराक कितें करूंक जायना, शीस कित्याक करतात. आनी जेजून तांकां सांगलें, दाविदान कितें केल्लें खबर ना तुमकां? दावीद जेन्ना राजा जावच्या आदीं साऊल ताका मारूंक भोंवतालो आनी दावीद थोडे आपल्या इश्टांक घेवन एक गँग घेवन पडून भोंवतालो. ह्या गांवांत त्या गांवांत, ह्या दोंगरार त्या दोंगरार पडून भोंवतालो.
तांकां भूक लागली पळय तेन्ना दावीद आनी ताचे सांगाती देव मंदिरान भितर सरले कितें खावंक मेळो तेन्ना काय म्हूण आनी थंयसर उंडे जुद्यांच्या कायद्या प्रमाणे 12 कुडांच्या नांवान 12 उंडे ते दवरताले आनी ते उंडे उपरांत फकत यादनीक खाताले आनी कोणाच्यान खावंक जायनासलें दावीद भितर सरतच अभियातार यादनीक आशिल्लो ताणें सांगलें हांगा कांय ना फकत हे उंडे आहात ते फकत यादनिकांक खावंक जाता दाविदान सांगलें आमकां भूक लागल्या ते कायदो बिदो सोड तो आनी ताज्या सांगात्यांनी उंडे सगळे खाल्ले हो उगडास जेजू तांकां करता ताणें खाल्ले तरी ताणें वायट केलें ना कित्याक गरजेक सांपडलेलो म्हणटच गरजेक सांपडोन तर कायदो मोडप जायना आनी जेजूच्या जिवितान आमकां बरयणार सांगतात जेजून 7 फावटी सोनवार मोडलो तांचो 7 फावटी सोनवार मोडलो दाखोवन दिवंक कायदो मनशाचे गरजेक फायद्याक उपकाराक तापयता भशेन जिवीत जोड करूं त्या पासत जेजू आयज सांगता कायदे केल्या मनशा पासत मनीस करूंक ना कायद्या पासत इश्टानो हो व्हडलो कायदो जुद्यांचो जो हिल्लेल सांगतालो तुका दुसऱ्यांनी केलेलें नाका तो दुसऱ्यांक करी नाका होच कायदो जेजून दुसऱ्या भाशेन सांगलोलें तुमकां दुसऱ्यांनी कितें केल्लें जाय तुमी दुसऱ्यांक करात जालें आख्खो क्रिस्तांव धर्म होच दुसऱ्यांनी तुमकां कितें केल्लें जाय दुसऱ्यांक तुमी करात इश्टानो आयज जेजू आमकां सांगता क्रिस्तांवपण म्हणटा पळय तें आमी जुद्यां भाशेन बारीक बारीक कायदे जाय ते विनोदीन करता भार घेवन करता पूण मुखेल कायदो जेजून आमकां दिला पळय तो आमी तुमचो मोग केला तसो तुमी म्हाका मोग करात आमी चबर मोगान भोंवना तर आयज हें शाणेपण जेजून आमकां सांगलां तें काळजान मनान घेवया व्हडलो धर्माचो कायदो मोग हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी दुसऱ्यांचो मोग करात हें आमी समजूंक ह्याच मोगान जिवंक आयच्या मिसान आदार मागुया बसूनच भेटून हें गीत गावया ना आमचे लागीं C25 पान 39 C25 पेज 39 बाबा आमचे लागीं म्हजे भाव भयणीनो हें म्हजें तुमचें बलिदान सोरपोत बिदा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खी बोबीत सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा बेगीन आतोनीचे परबे सुमयार तुजे वेदीचेर तुका भेटोवंक आमी आयिल्ल्यान तें देणी दोयेन मानून घे संवसारी ओडण्यांक आनी वणावण्यांक ताचे फासांतले आमी सुटोन तुका एकवटून आनी अशें सुपून दादोसका आमी जोडून हे पवित्र योजना वरवीं आमकां फाव कर म्हूण तुज्या लागीं मागता हांव तेच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची कार्ड जावं उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपोत बेदारान ससनेचे देवा सोर करेन सोरतां जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो
श्रेष्ठ गुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोडान सफोर करताय. तुजे विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सवरणींचो फोड आमकां लाभच्याक तांचे उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्यां मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दिता निरंतरी. देखून सगळे देवदूतां आनी भक्तां सांगाती स्वता सदां आमी सगळीं स्तुती तुजी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुजे पवित्र आत्म्यांक धाडून हिंदणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सुसूंक विशय आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे प्रसाद समोर म्हजी. तेच बरें जेवण जातोच ताणें काल्ज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यान ससनी कराराचें हें रगत पातकाचे बॉक्सांनी मेलशाक तुमचे प्रसाद आनी समेस मनशां पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भोवाडताचो घोट पोर घोटुया. Gesù bello, Gesù ci sarà, Gesù come appetolo. Papa, Giudice monnansan puno jivanponasan आमी भक्तीपण उगडास करता. नो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेरूची कोणारा शेवतेल्या मातसो मेसता. पवित्र आत्म्या बरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमचे बामणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी हांगा एकठांय आसलेल्यांची, आपापल्या घरांत रावन शांत वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची आमचे माय संगती, तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोनदूत, आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तेज जेजू वरवीं, तेज जेजू संगता, तेज जेजू ताय. पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोरप उद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनेच्या ससनांक.
बापाक सर्गीच्या मोगान उलो मारुया. आमच्या जिविता पासत करीत पूण क्रिस्तांवपणा पासत ताका दिनवासुया आनी आमच्या क्रिस्ती धर्माचो व्हडलो कायदो मोग एकामेकाचो हे आमी समजूंक ह्याच मोगान सदांच जिवंक एकामेकाक आदार दे म्हूण बापा लागीं बराबर मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली तूं आमकां निवार. दया करून जिवितान आमकां सवस्थाय दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्तूच्या येण्याक भरोशान आमी वतरेकतां. तर आमकां तुदार कपुतीन सर पातकांतली सुटोय सोराकांतांतली तूं आमकां सगळें वाटाय. सुमेर जेजू क्रिस्ता तुवेंचे धर्म दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका सांबाळ आनी सगळ्या वायटांतली निवार. देवाचे शेडे संवसाराचें पाप कर. देवाचे शेडे संवसाराचें पाप कर. हो जेजू खरो देवाचो पूत. आमच्या धर्माचो व्हडलो कायदो जेजू आमकां सांगता मोग देवाचो मोग पेल्याचो. हेंच आमी समजूंक हेचे प्रमाणे आमी जिवंक हो जेजू आमचे थंय मागता. की देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा दी. हे जेजून खुशालकान मोगान आपल्या जेवणाक आयज आमकां आपयल्या. सगळीं आमी सुभागी. कोमियांच्या वेळार आमी गायन गावुया तुजे भायर मोच्या देवा. D40 570 D41 पेज 70. तुजे भायर मोच्या देवा शांती ना मोच्या Vida
प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, काडोकाच्या पदव्यांचे झोईत जोडूंक भाग्योन आंतोनी तुवें फाव केलें. हे बलिदाना आमी घेतलां त्या सर्गीच्या देण्याच्या बळान खोडपणाचे झुजून जैत व्हरूंक आमकां तुजी कृपा दी. हे आमी मागता तेच तुज्या पुता जेरूच्या नांवान आमेन. उगडास करता. आयज पणजे मार्कीस हॉलांत कोंकणी फिल्म पाद्रीक नांव ना 115 जातली. थोड्योच तिकेटी उरल्यात. कोणाक जाय जाल्यार आतां मिसाचोच मेवतल्यो. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोरपोर वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आशिर्वाद तुमचेर घालूं. आमेन. वचात सदांच एकामेकाच्या मोगान जिवंक वावरात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार शेवटाक आमी गायन गावया. बापा तुका आर्गां दिता. E3 पान 70 आनी 7. E3 पेज 77. Sowisungo ulabaso vici suavic folagati Orwavelia shoria baso doria tule masrigati